बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक एक बरो सकाळ हांव मागतां. ह्या नव्या दिसा ह्या सकाळीच्या वेळार तुका आनी म्हाका आमा समेस्तांक जेजू आपयता. ताच्या मोगांत रावोंक, तसो मोग अणभव करूंक, तसो स्पिरीट आपणावंक, ताचें बोक्साणें जोडूंक आनी अशें हो दीस संतोशान आनी दादोसकायेन करसूंक. तर आतां आमी आमच्या सम्या जेजूक आमचे समोर स्वागत करया. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तो जेजू हाजीर जाता आसतना दिंबेर पडून ताका आमी नामान करया आनी गावया गायन नमस्कार महिमा. आमच्या गायन बुकांत K7 पेज नंबर 151. नमस्कार महिमा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. सोम्या आमी तुका नावाडटा. तुका आमी दिन वाजता सोम्या. तुका आमी वाखणटा. तुज्या कृपे सगळ्या पासत आमी उल्हासता. सोम्या आमच्या काळजांत तूं ये, आमचे संगी तूं राव. तुज्या बेसावांनी तूं आमकां बर. नवें जिवीत आयच्या दिसा तूं आमकां फावो कर. आमचे थंय आसचें उणेपण, एकसुरपण, निरासपण सगळें पयस कर. ये सोम्या आमच्या काळजान. नावाडतां तुका सोमिया, दिन वाजतां तुका धनिया. वाखणतां तुका रसनारा, उल्हासां कृपे सारोरा. नावाडतां तुका सोमिया, दिन वाजतां तुका धनिया. वाखणतां तुका रसनारा, उल्हासां कृपे सारोरा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. सोम्या तुका आमी हर्शिता, कित्याक तूं आमचो मोगाळ बापोय जावन आसाय. तुका आमी वंदिता, कित्याक तूं दयाळ आनी कृपाळ जावन आसाय. बळवंत जावन आसाय. तुज्या देण्यानी तूं आमकां भरताय. पवित्र तीन दादा ये आमचे संगी, आमच्या खालसांत तूं राव. तुज्या दैरान तूं आमकां भर. तुजी बेसांवां तूं आमकां दी. हर्षितां बापा मोगाळा, वंदितां जेजू दयाळा. वनितां आत्म्या बळवंतां, गाजयतां महिमा त्रिंदरा. हर्षितां बापा मोगाळा, वंदितां जेजू दयाळा. वर्णितां आत्म्या बळवंतां, गाजयतां महिमा त्रिंदरा. नमस्कार सांगता म्हणया आमी महिमा सर्पोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. सर्पोद्वेदारा.
povedara. Alleluia, alleluia, alleluia. Vergan tuka sumya Jesu, naman tuka sumya Jesu, महिमा तुका सौम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया. सौम्या आमच्या काळजानी तू ये आणि आमच्या काळजात तू राह. आमच्या कुटुंबात तू ये, सगळ्या मनशा कुळातही तू ये. सौम्या स्वर्गादाराची दारां उक्ती कर आणि आमकां सोडून हाड. बाच्यावी हाड, बरी भलायकी हाड. शांती समाधान तू आमकां दी. तू जावन आसाय आमचो रचणार आणि पोसणार. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. सरस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. तुज्या दुतां मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां. तुका नामान करतां. तुजी महिमा हांव गायतां. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतर सगळां प्रास तुवें वर्तें केलांय. तुका उलो मारता त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली. सौम्या जेदू हांव तुका उलो मारतां, तुजी ससाय मागतां, तुजो आदार मागतां, त्या वेळार सौम्या तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक तुवें धैर्य दिलें. संवसाराचे सर राय तुजी स्तुती करूं सर्वेस्परा. कित्याक तुज्या तोंडांतलीं उतरां तांणी आयकल्यांत. सर्वेस्परा वाटां विशीं ते गायन करूं. तुज्या वाटां विशीं ते गायन करूं. कित्याक खरीस वर्ती तुजी महिमा जावन आसा. वय सर्वेस्परा भोव वर्तो तूं, तरी खालत्यांचेर तूं नदर घालताय आनी तांकां बेसांवांनी तूं भरताय. सौम्या आमी तुजे समोर आयल्या. तुजो आदार आमकां जाय. तुजी ससाय आमकां जाय. तुजे विने आमी कितेंच करूंक सकना. सौम्या आमच्या काळजान तूं ये, आमच्या कुटुंबान तूं ये. आमचे संगी सदांच राव. मोगाच्यान आमची नदर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजूचेर आमी खंसोवया. तो आमचे लागीं उलयता. जें कितें काळजां मनांत आसात, आमच्यो सर गरजो, आमचे अत्रेग जावंक पुरो आमचे बेंबिरांत एकसुरपण, निराशपण सगळें सौम्याक आमी समर्पण दिवया. नवें जिवीत दिवच्याक तो आयतो आसा. सोडवून आमकां हाडूंक तो तयार आसा. बाच्यावी आमकां हाडूंक तो निरंतरी आयतो आसा. आमी आमची काळजां मनां ताचे समोर उक्ती करून दवरल्यार पुरो. तो आमचे थंय भितर सरता. आमच्या काळजांत तो वस्ती करता आनी नवें जिवीत तो आमकां फावो करता. त्या सौम्याक आराधन करून गावया आमी. गायन देवा तुजी स्तुती करता. आमच्या गायन बुकांत H22 पेज नंबर 83. देवा तुजी स्तुती करता. तुका नामान आमी करता. कित्याक तूं वर्तो. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्या
तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सौम्याची आम्ही निरंतर स्तुती करूया. आमच्या काळजांत ताका एक बरो जागो आमी फावो करूया. तो आमचे संगी रावता, ताच्या बेसावांनी तो आमकां भरता. सर्गीच्या सर देण्यांनी आनी फळांनी तो आमकां भरता. आनी आमचे जिवन सुटसुटायन करसूंक ताच्या आनी पेल्याच्या मोगान करसूंक तो आमकां ससाय दिता, उर्बा दिता, सकत दिता. सोम्या ये आमच्या काळजान, ये आमच्या जिवनान राव तूं आमचे संगी. तुज्या बेसावांनी तूं आमकां भर. दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता. दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. पोरण्या तेस्तामेंतांत जॉबान देवाची सेवा केली, स्तुती केली, ताची महिमा परगटली. जायते कश्ट संकश्ट ताचेर आयल्यार, निराशपण ताचेर आयल्यार, ताची धन दौलत सगळी खाण वेल्यार ताणें देवाचो उगडास दवरलो. देवाचेर तो पातयेलो. संपूर्ण विश्वास भावार्थ ताणें देवाचेर दवरून तो जियेलो. तशेंच दावीद रायान देवाची स्तुती केली. सबार गायना देवाच्या पदवे खातीर ताणें रचली. तांचे बरी आमी गावया, नामान करया धन्या देवाक. कित्याक तो आमचो रचणार, पोसणार, सांबाळणार, जीव दातार, सर देण्यांनी बरसो एकलोच देव तो जावन आसा. जोबा बरी हांव स्तुती करता. दाविदा बरी हांव आज नाचता. जोबा बरी हांव स्तुती करता. दाविदा बरी हांव आज नाचता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. मोगाच्या नव्या तेस्तामेंतांत देवान मोरयेक आपयले. आपल्या एकल्याच पुताची आवय जावंक आनी ताच्या मिसावांत भागीदार जावंक आनी मोरयेन देवाच्या कुशेक संपूर्ण तरान खलतीमान घालन देवाच्या कुशे प्रमाणे ती जियेली. कश्ट संकश्ट आयल्यार तिने आपणाचो विश्वास केदींच सांडूंक ना. तशेंच
São Paulo, जेजून विंचून काडिल्लो तसो मनियारी सबार कश्ट ताचेर आयल्यारी ताणें जेजूक केदींकच सांडूंक ना. तांचे बरी आमी जियोंक प्रयत्न करया, तांचो आदार मागया. मरिये बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोग करता. मरिये बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्या, तुज्या राजांत पावता पर्या. म्हजो जीव आसता पर्या, तुज्या राजांत पावता पर्या. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता. हालेलुया 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 Aleluia, aleluia, God Jesus, love Jesus, Namah Samya Jesus. Aleluia, 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 aleluia. मोगाचनो आमचे सगळे जीवन जेजूक आमी समर्पण करया. Aleluia, aleluia, aleluia. João Evangelho 14वा अध्याय 1 ते 3 वळ. तुम्ही कणवळचे नाही, तुम्ही भियेवचे नाही. म्हजेर बावार्थ दवरा, देवाचेरी बावार्थ दवरा. कित्याक म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. जेजू देवाचो पूत, सर्गींत हांव देवून आयिल्लो बापाचो एकलोच पूत. सर्गा राजांत कितें आसा तें सगळें जण आसलो जेजू आज तुका आनी म्हाका म्हणटा, तुमी कणवळचे न्हय, तुमी भियोवचे न्हय. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. म्हजेर विश्वास दवरा, बापाचेरी विश्वास दवरा. देव आमचो बापूय तो आमकां केदींच सांडिना. लेट नॉट युअर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, आय एम विथ यू ऑलवेज म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. João Evangelho अध्याय 16 13वी वळ. हांवें ह्यो सर संगती तुमकां कळीत केल्यात. म्हजे मुखांत्र तुमकां शांती समाधान आसूं. हांवें संवसाराचेर पातकांचेर सैतानाच्या सर कृत्यांचेर जैत वेला म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी तसो स्वामी मोगाचनो हांगासर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंत आमचे समोर खरोच हजर आसा. जिवंत देव तो, जें कितें भावार्थान पातयेन आमी मागता, खलत्यापणान दिंबेर पडून आमी मागता, तें सगळें आमकां दिवंक तो आयतो आसा. मातेवाचो एवांजेल 17वो अध्याय 20 वळ. जेजू म्हणटा, शाश्वत इतलो भावार्थ आसल्यार कितेंय तुमी मागल्लें तुजो सर्गीचो बाप तुका दितलो. सुम्या आमचो भावार्थ वाडय. तुजेर निरंतर विश्वास दवरून जियोंक आमकां आदार दी. संवसाराच्यो सबार संगती आमकां तुज्या मोगात हांव पयस व्हरतात. तुज्या मोगात हांव आमकां पयस व्हरतात.
सोम्या आमचो भावार्थ सडय. तस सोमी म्हणटा मातेवाचो वांजेल 11वो अध्याय 20 आनी 8 तावन 20 आनी 30 वळ. येया म्हजे सरशीन सर तुमी कश्ट येयल्यानो वजन ववयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितां. वय मोगाचेनो आमी सर विशेव आशेत हांव समाधान आशेत हांव धैर्य आशेत हांव आमचें जिवन संतोशान फुडें करून मुखार वचूंक आमी आशेत हांव. आनी सोमी जेजू क्रिस्त तेंच आमकां बसयता. येया तुमी म्हजे सरशीन कश्ट येयल्यानो वजन ववयतेल्यानो वजें ववयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां. बरी भलायकी हांव तुमकां दितां. तुमचे कश्ट हळू करच्या खातीर म्हजो खांदो हांव तुमकां समर्पण दितां. जेजू आमचे संगी आसल्यार आमकां दोडती सकत आसा स्ट्रेंथ आसा. त्या सोम्याक आमी आमचें सगळें जिवन ह्या घडये समर्पण दिवया. आमचे कश्ट संकश्ट पिडा शिडा एकसुरपण जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांनी मरण आसा हें सगळें आमी सोम्याक समर्पण दिवया. तो आमकां नवें जिवीत फावो करता. दादोसकाय तो आमकां फावो करता. आनी त्या सोम्याक आमचें सगळें जिवन समर्पण दिवन आमी गावया गायन सगळोच जेजूक समर्पिता. आमच्या गायन बुकांत C23 पेज नंबर 168. आमचें सगळें जिवन आमचें कुटुंब सगळें आमी जेजूक समर्पण करया. तो आमच्या जिवनांत येवन दी आमचे संगी रावोवन दी आनी आमकां संतोशान भरून दी दादोसकायन भरून दी. सगळो जेजू समर्पिता कुशेन सहा वोपसिता सदां स्मोकंता चिरपातीर ताचे थंय हांव जियेता. सर्व दिता सर्व दिता सगळोच म्हाका सर्वंदारा हांव समर्पिता. मोगाचें आमचें सगळें जिवन जेजूक समर्पण दिवच्या ह्या वखता आमचे सर ते सावां आमचे इरादे आमी सोम्याक समर्पण करया. जल्म दिवस आचरण करता मॅक्सिम लॉयड पिंटो निट्टे कर्नाटकात आवनु. जल्म दिवस आचरण करता आसिमा राबिया दौराडो सालसेट गोवा तावनु. जल्म दिवस आचरण करता जेकब डिसोजा पांगळा तावनु. 70 वर्सांचो जल्म दिवस आचरण करता जॉर्ज सल्डाना साकिनाका तावनु. जल्म दिवस आचरण करता नॉलन कुप्पे पदव तावनु. जेसिंता डिकुन्ना वलेन्सिया तावनु. आनी जल्म दिवस आचरण करता रोशन सेरावो किन्नी गोळी तावनु. देव तांचेर ताची दराळ आशिर्वादां वतूं दी. तांच्या जिवनांत संतोश दादोसकाय फावो करून दी म्हणून मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थना येसोम्या. सबार जाणांनी आपणाक लाभल्या बऱ्यापणा पासत देवाक अर्गामीस हांगासर भेटयलां. देवाक अर्गामीस भेटयता कार्मेन फुटाडो मुल्की तावनु. आपलें बिल्डींग संपूर्ण जाल्ल्या पासत आनी
ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्गां मीस भेटयता. एडविन आनी सेलिया अल्मेडा चकलतावनो सांत लॉरेन्साच्या मानाक मिसाचें बलिदान भेटयता. लॉरेन्स पिंटो बळकुंजेतावनो आनी सांत आंतोनीच्या मानाक मिसाचें बलिदान भेटयता. लॉरेन्स हांचे सांगता आमची सर अर्गां बलिदानां देवाक भेटोवन देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत ताका अर्गां दिवन आमी म्हणया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. एक विशेष त्या पासत देवाक अर्गां बलिदान भेटयता. जेनेवेव डिसिल्वा मिरा रोड तावन तशेंच मोगाच्यानो सबार जाणांनी तांच्यो गरजो आमचे समोर उसारल्यात. तांची सर त्या देवाक आमी भेटोवया. देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत ताका आमी अर्गां दिवन संगी म्हणया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या कुटुंबादारांचो उगडास काडून सबार जाणांनी हांगासर मीस भेटयलां. सोल ऑफ एलियस साल्वादोर मिनेझस उर्वा तावन. सोल ऑफ दियोगो आनी क्रिस्टीन डिसोजा जेप्पू तावन. सोल ऑफ एलिजा एंड फ्रांसिस डिकुन्ना. सोल ऑफ मेरी लोबो. सोल ऑफ जोकिम सल्डाना एंड हॅसिंथ सल्डाना कोडियाल तावन. सोल ऑफ एलियस मिनेझस 35 वर्सांचो मोर्नाचो उगडास काडतात. गड कॉपर ईस्ट तावन. सोल ऑफ कार्मिन मोंतेरो नित्यादर नगर तावन. सोल ऑफ कार्मिन मोंतेरो नित्यादर नगर तावन. सोल ऑफ अपोलिन डिसोजा सिद्धकट्टे तावन. देवादीन फेल्सी मार्टिस 11 वर्सांचो मोर्नाचो उगडास काडतात. मिरा रोड तावन. सोल ऑफ पीटर कार्डोजा. सोल ऑफ चार्ल्स रेगो आनी कुटुंबांतर्गल्या सर्वांचो उगडास काडतात. सोल ऑफ पास्कल आनी जुलियाना पिंटो वालेन्सिया तावन. कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वां पासत उगडास काडतात. आयवन सिक्वेरा वालेन्सिया तावन. सोल ऑफ जेसिंता अल्मेडा आनी मार्क रॉड्रिगस. देवादीन क्रिस्तीन डॉट्टी डिसोजा कलिना मुंबई तावन. देवादीन क्रिस्तीन डिसिल्वा आनी एंड्रू गोन्साल्वीस इस्रायल तावन. कॉन्स्टान्सियो आनी फेर्नांडो गोवा तावन. देवादीन क्रिस्तीन सल्डाना कार्कल तावन. पयल्या वर्साचो उगडास काडतात. देवादीन कार्मिन डिसिल्वा मिरा रोड तावन. 13th डेथ एनिवर्सरी दिसा उगडास काडतात. देवादीन जॉन तावरो मालार तावन. देवादीन सेबास्टियन आनी स्टेल्ला डिसोजा बशपे तावन. देवादीन जोसेफ आनी रोजी डिसोजा बशपे तावन. देवादीन एंटनी रॉड्रिगस सिर्सी तावन. देवादीन आल्बन आनी जुलियाना फेर्नांडीस वोग्गा तावन. कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काडून मिसाचें बलिदान भेटयतात. जॉस्लिन पिंटो पालदाने तावन. देवादीन एल्विस पास्कल आनी एलिजा मोंतेरो उद्यावर तावन. देवादीन कॅथरीन डिसोजा बेंदूर शिवबाग तावन. मोगाच्यानो देव हांची सर पदकां बगसून तांकां ससनाचें जिवीत फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. सांगात आस आमची सर त्या सावा धन्या देवा मुखार आमी दवरया आनी दिंबयेर पडोवन देवाचें बेसांव घेवच्याक आमकां सामी आयती करन गावया निमाणें गायान येद्या वडा सक्रामेंता. येद्या वडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पुरविल्या
novio riti adarya solvon vechaskat vishwan भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावार्ता प्रवेश गीत दैवगान बुक अंतरण गीत नंबर ये 1 अणसंको 19 पेज नंबर 19 आम्ही आयला तुझे सशीण बापा सडवंदार आमच्या सर्वाच्या बापय तू आमचो बापा सर्व मोगाचो व्हडा मोगान परजेक पळेवचो बापय तू आमचो बापा सर्व मोगाचो व्हडा मोगान परजेक पळेवचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन ह्या देव तेंपलांत आमी सांगाता जमल्या हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन सुमयान आमकां दिवची जागवणी स्वीकार करूंक आनी त्या प्रमाणे आमची जिणी बदलूंक आनी बरेंपण आपणावंक आयची वाचपा आमकां आपोवणें दितात. सर्व रितीनी आमच्या मनशा जिणेंत आमी आसा करचें घमंड आनी आमच्या जिविताची व्हडवीकाय उसारचें सबार पावटी देवाच्या सांगातपणान थावन आमकां मेकळें करता म्हणलें सत आज सोमी उगडापें करता आसतना जायते पावटी ह्या दिशेन चिंता पाटयिल्ली आनी जिणी जियेल्ले आमी नियाळया सोमया कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते बरी भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत भगवन सदांच जावंक वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट चुकलेल्यांक तुज्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमचे जिणयेचे सालीन क्रिस्ती बावार्थाचेर आडवेता तें पयस करूंक आनी हो बावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणांत
जी येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. लेवीचे कुळीचो एकलो दादलो आसलो आनी तो तेच कुळयेचे एक स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो. ती गर्भेस्त जाली आनी तिणें एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो सुंदर आसलेलो. ते पळोवन तिणें ताका 3 म्हयने लिपोवन दवरलो. ताका आणकी चड काळ लिपोवंक दवरूंक तिशान जालें ना देखून तिणें बेतांचो एक पेटारो घेतलो. ताका डामार आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तांतून घालून न्हंयचे देगेर झाडां मदें दवरलो. ताका कितें घडत गाय म्हूण पळोवंक ताची भयण थंयच लागसार रावली. तेन्ना पर्याव्याची धूव न्हंयत न्हावंक आयली आनी तिच्यो सांगातीन तेंच्या न्हंयच्या देगेर भोंवताल्यो. झाडां मदें तिणें एक पेटारो पळयलो आनी तो हाडूंक आपल्या साकरणीक तिणें धाडली. तो उक्तो करतस एक भुरगो तिका पळोवंक मेळ्ळो. तो रडतालो. तिका ताची बिरमोत दिसली आनी तिणें म्हळें, हो एक हेब्रेवांचो भुरगो. तेन्ना भुरग्याचे भयणीन पर्याव्याच्या धुवेक म्हळें, तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रोवा मदली एक स्त्रियेक हांव आपोवन वचूं. वच म्हळें पर्याव्याच्या धुवेन आनी चेडूं भुरग्याचे आवयक हाडूंक गेलें. पर्याव्याच्या धुवेन तिका म्हळें, ह्या भुरग्याक व्हरू आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी. तुजी माजुरी हांव तुका दितेली. ते स्त्रियेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताका आपलें दूद दिवन पोसलो. भुरगो वाडटस तिणें ताका पर्याव्याच्या धुवे सरसीन हाडलो. पर्याव्याच्या धुवेन ताका आपल्याच पुता बरी वागयलो. तिणें ताका मोइजे म्हूण नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हळें, हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. मोइजे वाडोवन व्हड जालो. एक दीस तो आपल्या हेब्राव भावांची भेट करूंक गेलो आनी ताणें तांचो बरासो वावर पळयलो. थंय एक इजिप्तकार आनी हेब्रेवाक मोइजेच्याच भावा पैकी एकल्याक मारतालो. तें ताणें देखलें. मोइजेन आपल्या भोंवती दिश्ट घाली आनी थंय कोणूच नासलेलो तें पळोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें जीवशी मारलो आनी रेंवेंत पुरलो. दुसऱ्या दिसा तो परत आयलो आनी दोग हेब्रेव झगडटाले तें पळयलें. गुन्यांव आसलेल्याक ताणें म्हळें, तुज्या भावाक तूं कित्याक मारताय? ताणें जाप दिली, तुका आमचेर पुडारी आनी मुनशिबदार कोणें नेमला? इजिप्तकाराक जीवशी मारलेले परी म्हाकाय जीवशी मारूंक तूं सोदताय? तेन्ना मोइजे भियेलो आनी ताणें आपणायतल्याक म्हळें, ही खबर खरेंच सकणाच्या कानार पडल्या. पर्याव्याक ही खबर मेळटस ताणें मोइजेक जीवशी मारूंक सोदलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो सेरेस्पराक सोदा, तुमची काळजां नव्या उरूपान भरतेलीं. दुबळ्या धाकट्यानो सेरेस्पराक सोदा, तुमची काळजां नव्या उरूपान भरतेलीं. हांव उंबरांत रोंबलां, म्हज्या पांयांक थळ मेळना. हांव सागोराच्या उदकांत पडलां, लारा मदें सांपडलां. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो सेरेस्पराक सोदा, तुमची काळजां नव्या उरूपान भरतेलीं. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुज्या लागीं प्रार्थना करून मागता सेरेस्परा. तुजे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. विश्वासी धन्या पाव म्हाका. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो सेरेस्पराक सोदा, तुमची काळजां नव्या उरूपान भरतेलीं. हांव देवा निर्भागी आनी सदां दुखेस्त. म्हजी सोडवण कर, म्हाका उबार. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखणतलों. अर्गां स्तुती करून ताची महिमा वर्णितलो. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो सेरेस्पराक सोदा, तुमची काळजां नव्या उरूपान भरतेलीं. हे पळोवन दुबळी धाकटी संतोसतेली. देवदर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या उरूपान भरतेलीं. कित्याक सेरेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. खोड्यार आसलेल्या आपणाची तो बेपरवा करिना. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो सेरेस्पराक सोदा, तुमची काळजां नव्या उरूपान भरतेलीं.
उद्गार हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आज तुमची काळजां दारूण करिनाकात बगार सर्वेस प्रसो ताळो ऐकायात. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत ताणें जायतीं असर्यां केल्लीं त्या शहरांत वचून देवा थंय ती पाटी परतोंक नांत देखून तांकां तो बेस्तावंक लागलो. हा कितली भिरांकूळ जातेली तुजी स्थिती ये खोराझोना. हाय तुका ये बेतसायदा. तुमचे मदें केल्लीं तीं असर्यां तीर आनी शिदोन शारांनी केल्लीं जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोणी वस्तू न्हेसोन आनी आंगार गोबोर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगतां, जरतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रास चड खाकुल्त लाभतेली. आनी तूं कफरनांव आकाशाक सोडटलें म्हूण तूं चिंताय कितें? पाताळाक तूं शेवटातेलें. कित्याक तुजें तें केल्यांत तीं असर्यां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आजुनी ते उबे आसते. देखून हांव तुमकां सांगतां, जरतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवांत तुजे वर्ण चड काकुल्त लाभतेली. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आयकलेलीं दोनी वाचपां आमच्या जिवितांत सोमयान आमकां पाठयलेली बचावी नियाळोंक उलो दिता. सर्व रितींनी आमचें जिवीत वर्तें जाय. देवाचें बेसांव नियाळून आमी हें क्रिस्ती जिवीत सदांनीत तृप्तीन आनी दादोसकायेन जियेसय म्हणली आशा देवाची जावन आसा. त्या खातीर मोइजेच्या जिवितांत कितें घडलें, खंयच्या रितीन कश्टांची परिस्थिती आसल्यारी देवाचें योजन संपूर्ण करच्याक त्या उदकांत थावन मोइजेक वयर काडलो आनी त्या मोइजे म्हणल्या नांवाचोय अर्थ तोच. आनी त्या द्वारी इस्रायल लोकांक बाचावी लाभोवच्याक मोइजेक देवान नमियारलेलें. तशेंच नव्या सोल्ल्यांत जेजू आमच्या जिवितां खातीर आमकां बाचावी दिवचे खातीर आमकां पातकांतलें सोडोवन सर्गीच्या राज्याचे दायजी करचे खातीर तो कुर्साचें मरण मरता. हर एका जाग्यांक वचून लोकांक जिणी परिवर्तन करूंक जागवणी दिता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलेले ते तिनी जागे कोराझीन, बेतसायदा आनी कफरनाव ह्या सर्व जाग्यांनी जेजून शिकोवन दिवन सर्व रितींनी असर्यां केल्लीं. पूण तांचे जिविताचे घमंड खालतेपणाक आनी सर्व रितींनी बरेपणाक वेंगूंक विसरलें. आज सोमी आमकां ही वाचपां नियाळटा आसतना पयल्या रितीन उगडासाक हाडटा. आमच्या जिवितांत ताणें केल्लें तें बरेपण, आमच्या जिवितांत ताणें हाडलेलें तें बेसांव सदांनीत सोम्याचें बेसांव आमी नियाळया. आमच्या जिवितांत पातकांत थावन ताणें आमकां वयर काडलां. त्या बरोबरशान सदांच आमची जिणी सोम्याचो मोग हेरांक वांडचे खातीर करची या. गीत नंबर D3 539, पेज नंबर 39. आयल्या मी तुझे वेदी लागी बापा भेटोच्या कानी. पात की आमी पूण भुरगीं तुजी बापा
स्वीकार कर ही काणी घे बापा ही काणी कामची घे बापा ही काणी कामची घे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वरूप पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. की तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पळय सभेच्या आदाबाक सर्वेस्फोर म्हणून घेऊ. सर्वेस्परा तुका उलो मारतेले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचली ताचे स्वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावटता सोगुट परगटोया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय.
जिवनपण असो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मोरये देवाचे मेळ संगती सांत जुजे तिसोपोती सांत आर्नोल्ड जॉन्सन येसुडिसो घडणार जुझेफ रेनाडा मेट्स चायना गेल्लो येसुडिसो पयलो मिशनरी येसुडीचे सर मार्तीर भगवन धर्मदूता आनी सर काणी तुका मानवालान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेका शांती दियात देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची कागोल कर देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची कागोल कर देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी भलायकी मेळटली गीत नंबर ईदा 552 पेज नंबर 52 जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजा प्रार्थुया सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वसून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मन गीत नंबर H8 517 पेज नंबर 76
Alleluia, Alleluia, somia kami arga divya, Alleluia, 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 somia kami arga divya, Alleluia. सोमी कितलो बरो खालतो आणि भोळो सोमी कितलो बरो खालतो आणि भोळो ताच्या नावा गावया आमी alleluia ताच्या नावा गावया आमी alleluia 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 सम्यक आमी अर्घा दिव्या alleluia alleluia Alleluia, सम्यक आमी अर्घा दिव्या, Alleluia. मोगाळ पुता सोवे, हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिवं आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दसपणांते बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. डिवायन वर्ड टीव्हीच्या विक्षकांनो तुमकां म्हज्या नामान प्रणाम आनी दैवीक आशिर्वादां. दैवीक लोरेत्री मंदिराचे सदांच हांगासर आमी करचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान डिवायन वर्ड टीव्हीचेर हर एका सकाळीं 8 वरांतावन 9 वरां पर्यंत प्रसारीत जातलें. ही एक वर्ती बरी खबर. तुमी ह्या आराधनांत आनी मिसाच्या बलिदानांत भागीदारा जाया. देवाच्या उतरांतय वर्ती आशिर्वादां अद्भुतां वेजमितां आनी दैवीक कृपा जोण घेया. ही बरी खबर हेरांकय तुमी सांगा. तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागतां. हर एका दिसा सकाळीं आराधना वेळार आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमकां पळोवन म्हाका संतोश जातलो.